दुसरो विशय आता टॅक्सींचो. आता टॅक्सींच्या बाबतीत म्हाका दिसता तांणी तुमचेर टिका केल्या, तुमी मातशें ताणून धरलां. हें खंय वचपाचें? कारण अजून मेरेन प्रश्न काय सॉल्व जाल्लो ना. सगळें टेबल टेनीस चालूच आसा. तुमी आज ह्या सेकंड टर्मा भितर, कारण इंडस्ट्रीज तुमचें नवीन खातें, ट्रान्सपोर्ट इज टू बी सामकें कंटिन्यू जाता फ्रॉम लास्ट टर्म टू दिस टर्म. ह्या टर्मा भितर तरी मोवीन बाबे जाग्यार पडटले. हांव एक मान्य करता, लास्ट टर्म आनी हे टर्म ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इन गोवा फॉर द कॉमन मॅन, सामान्य लोकांक इम्प्रूव जावपा जाय. आनी गोंयान ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इज वन ऑफ वर्स्ट म्हणल्यार जाता. कित्याक लोक आतां टॅक्सीचेच तुवें उदाहरण दिलें. टू अ लार्ज एक्सटेंट आय हॅव बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. तुमी जाणा गोवा मायल्स तेंचे मेन इश्यू आसले. गोवा मायल्स हांव एकूच सांगता आनी हांवें तेन्ना सांगिल्लें, समहाव nobody was taken into confidence. It was imposed. It was born in sin. It died in sin. हांव पयलीं म्हणटालो it was born in sin, it will die in sin. म्हणजे तशेंच तें सोंपलें. आतां हॅविंग सेड दॅट, कितें तेंची मागणी आशिल्ली? मेन आमच्या एअरपोर्टासून जे चडशे टॅक्सी घेवपा सोदता लोक, दॅट दे शूड बी नो कावंटर ऑफ अ ॲप बेस्ड टॅक्सी एट द एअरपोर्ट. खूब हांवें ट्राय केलें, म्हाकाय स्ट्रगल करचें पडलें. थोडे लोक अशे आडयताले की काम फुडें सरल्यारूच हांवें 2 पावलां मारले ते म्हाका फुडें 1 इंच सरपा दिनासले, म्हणून तें जायनासलें. अल्टिमेटली आय हॅड माय वे थ्रू. एक कावंटर आसलो तो ब्लॅक एंड येलो कावंटर आसलो तो. हांवें तेन्ना फर्स्ट थिंग इज टुरिस्ट टॅक्सीज एट द एअरपोर्ट एलोंग विथ ब्लॅक एंड येलो हांवें कंबायन केलें आनी एक न्हू तांकां 2 कावंटर दिले हांवें. आनी ही जी गोवा मायल्स तेंचे कावंटर आसले ते काडले. आज टू हेल्प द टुरिस्ट ऑल्सो हू आर कमींग, फर्स्ट टायम इलेक्ट्रिकल बसीस एअरपोर्टासून पॉयंट टू पॉयंट चलता. वेदर दे वॉन्ट टू कम टू द कॅपिटल सिटी ऑफ पेंजीम, वेदर दे वॉन्ट टू गो टू द मेन टुरिस्ट प्लेस दॅट इज कलंगूट कांदोलीं, थिंगा त्यो चलता. आनी कोणें आजून पसून आमकां त्रास करूं ना, कित्याक तेंकांय समजुणी आसा. सम पीपल लूक फॉर चीप ट्रान्सपोर्ट बिकॉज इवन द फ्लायट टिकेट समटायम्स 1,500 आनी हिंगा टॅक्सी पडटा 2,000. सो वॉट सेन्स डज इट मेक? हें आमचे टॅक्सी भावांनी समजोवपा जाय. सो हें बस हाव आर यू गोइंग टू सॉल्व दॅट इश्यू? आतां आमी टॅक्सी दिला. अजूनही टॅक्सी प्रॉब्लेम कितें आसा? आमी पॉलिटिशियन हे टॅक्सी निर्माण करता टॅक्सी प्रॉब्लेम. आतां फॉर एग्जाम्पल आय वॉज सरप्रायज इन द लास्ट टर्म, तांकां कावेलोसी वचप ना, वार्का थिंगा वचपाक मेळना. थोडे पॉलिटिशियन तांकां फूल बॅकींग दिता, हिंगा येवपाक मेळना, कोलवा येवपाक मेळना, म्हणजे तेंचीच टॅक्सीन आमी तेणी बसपा जाय. कोणूय ट्युरिस्ट आसूं, हुंयसून आसूं, प्रायवेट लोक देखून वचून थिंगा बसपाक मेळना. कलंगुटी सेम आनी आमचो थिंगाचोय आमदार सेम. थिंगा मडगांवचोय आमदार ना, कोंकण रेल्वे स्टेशना कडेन येवपाक जायना. त्योच टॅक्सी तेणी चलोवपा जाय. हें कितें? गोंय म्हणल्यार इल्लेशें धाकटुलें, हाफ अ सायज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, प्रश्न सोडयतले सगळ्यांक रायट आसपा जाय. हो प्रश्न एकूच भाशेन सोडोवपाक आमी शकता. जे आज म्हाका जायते गोंयकार विचारता, आमी जेन्ना बॉम्बे वयता, आमी जेन्ना दिल्ली वयता, आमी जेन्ना बेंगलोर वयता, थिंगा ओला आसा, थिंगा उबर आसा, बाकीचे एग्रिगेटर आसा, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी आहा. आमकां चॉयस आहा हुंयच्या टॅक्सीन बसपाचें, हुंयच्या सवाय तें वचपाचें. हें सवाय टॅक्सी ज्यो मेळटा, जे कमी रेटार मेळटा, गोंयकारांक कित्याक मेळना? ते म्हणटा तुमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाल्ले आसा आनी हें सेकंड टर्म येयल्या. म्हाका थोडे अशें सांगता, फक्त एक 6 ते 10,000 लोक आनी ते 6,000 लोक आसपाना ऑब्स्ट्रक्ट करता. ते म्हणटा तुमी 15 लाख पॉप्युलेशन आहा आनी जे 30 लाख टुरिस्ट येता, म्हणजे 45 लाख पीपल यू आर होल्डिंग टू रॅन्सम, ओन्ली 10,000 पीपल, आनी तेंची सद्दां तुमी दादागिरी आयकता म्हणटा ते. हें प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपा जाय. कशें सॉल्व जातलें? आज ना फाल्यां हें जातलेंच, कित्याक सेंटरानूय आमकां आदेश दिल्लो आसा एंड दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर ओपन. डायरेक्टली एनीबडी कॅन प्लाय हीज टॅक्सी हियर. आज तरी आमचे गोंयकार भाव आनी टॅक्सी भाव आवाज करता की भायर महाराष्ट्रानसून टॅक्सी येता, कर्नाटका आमकां चान्स मेळना. फाल्यां आनी चड जातलें. म्हणून इट इज बेटर टू हॅव अ एग्रिगेटर. आनी फाल्यां म्हाका एकूच उदाहरण दिता, फाल्यां सपोज ओला येयले, धरया एज पर सेंट्रल पॉलिसी टुमोरो वी आर फोर्स्ड बिकॉज सुनर ऑर लेटर इज गोइंग टू हॅपन. You mean to say they are going to get taxis imported from abroad or going to get it from Maharashtra or Karnataka सून हाडटले? आमचे गोंयकार भावच तांकां जॉइन जातले न्हू. कित्याक जॉइन जायना? वयल्यान आमच्या गोंयकारांक सोय टॅक्सी सर्वीस मेळपा जाय. आज आमच्या पॉप्युलेशना लागून बस सर्वीस बिकम्स अनइकॉनॉमिकल. ऑल प्रायवेट पीपल हॅव रियलायज्ड इट. फाव ते पॅसेंजर मेळना जे दुसरे स्टेटींनी मेळटा. सो लेट द टॅक्सी सर्वीस बी देर एंड इवन ऑफिस गोअर्स वेन दे कम टू द ऑफिस, 4 people or 5 people can share the taxi.
and it will come cheaper than sitting in a तुम्ही bus. उलयता तें म्हाका बरें दिसता आणि पण हें जातलें हे करपा जाय. इट नीड्स हार्ड डिसिजन्स. तुम्ही करचें पडटलें. Those हांव- hard हांव decisions will करपा- have to be taken by you. हांव बेग्याचे बेगीन करपा रेडी आसा. आय विल लूक फॉर फूल सपोर्ट फ्रॉम माय कॅबिनेट कलिग्स, फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, इवन फ्रॉम द ओपोजिशन. If we are all leaders on the same page, even the MLAs are on the same page, automatically things will fall in place. You are very आमीच clear. तरी आयलँडिंग केलें जशे थोडे आमदार करता. हिंगा कलांगूट येवप ना, वार्का येवप ना, कोलवा येवप ना, मडगांव येवप ना, जाल्यार कशें जातलें? आमी गोंयचे वी हॅव टू थिंक ऑफ गोवा एज अ होल. Conceptually, sir, you are very clear that आमकां एग्रिगेटर जाय म्हणून. Yes, I am very clear You are on very that. clear. Because I want to give the benefit to entire Goan population. सोय भितर तांकां प्रवास करपाक मेळपा जाय. थोडे टॅक्सी जे आमचे आसा फोर्सान ते लोकां बसयता. आतां आमी मिटर बसयले, हांव मुद्दम सांगता, डिजिटल मिटर बसयले. तांकां तरी दिसता आसतलें, म्हाका खबर ना. मिटर सुद्दां ते यूज करना. वयल्यान कपडो घातलेलो आसता, कवर, मिटर घालना सांगना. आप मीटर के बारे में मत सोचो, थोड़े सांगता तांकां. हम आपको सस्ते में देगा. हम लोग बातचीत करके रेट डिसाइड करेगा. हें जाता जेन्ना मिटर गायला. इज दीस ऑन? म्हणजे आमच्या गोंयकारांचे मतीन कितें हांव नको. मिटरूय गायल्या, हायकोर्टाचो आदेश आहा म्हूण तेणी मिटर गायला आनी ते यूज करना आनी तशेंच दवरता, बंद दवरता आनी आपल्या जाय ती रेट चार्ज करता. हें सारकें न्हू, बरोबर न्ही. म्हाका खूब जाणांनी कंप्लेन केला. आतां आमी तेंचे बरोबर गेल्या ते म्हणटा हांव तेंचेर एगेन्स्ट. अरे तुम्ही गोंयकार भाव बिझनस करता, फाल्यां तुम्ही खंयच्या एग्रिगेटरा जॉईन केल्या, तुम्ही आज तुमची जोड आहा ती वयल्यान मायज जातली आहा तेजे परस. पूण एक जावपा ना. एक ट्रीप मारतलो, जे 10 ट्रिपी जाता ते तूं तेका चार्ज करतलो आनी आमचे टुरिजमाचें नांव पिड्डे करतलो, गोंयचे स्टेटीचें नांव पिड्डे करून तूं वेवस्थीत बसतलो. हें आमी परवानगी दिवपा जायना. बट ऑल पॉलिटिशियन्स, ऑल पॉलिटिकल लिडर्स हॅव टू कम ऑन द सेम पेज फॉर दीस. आय humbly request all of them. Will you succeed, Movin Bob, in doing this? I am You going. know that तुम्ही ऑल पॉलिटिशियन्स म्हणतात कोण त्या तुमका खबर आहात, सगळे तुमचेच See, न्ही ते. I will tell you one thing very frankly on your program. I want to say it. This is the beginning of our term. I was telling my honorable chief minister as well. Whatever harsh decisions are to be taken, but which you are convinced are in the interest of the long-term state. interest of Goans Yes. and the state of Goa, in the state of tourism, or any other decision for you are free to take. We all will back you. हांव अजूनही सांगता, we are at the beginning of our term. आणि like how they have accepted the fines now, higher fines they have accepted. They are following the discipline. Correct. Why So not तशीच follow the जर- discipline So as 15 far लाख as लोक जर aggregators follow are करपाक concerned? शकता, तुम्ही म्हणता 6,000 कित्याक करपाक शकना. Why?